गीत घेऊया पेज नंबर 1 A1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. आपणास अशीं आमकां दवरल्या, आपल्या कोपान आमकां विंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. आयच्या ह्या मिसा बलिदानान देवाक आर्गां आनी दिनवासणी दीत आसतना आपणाक एक बरें जॉब मेळोंक म्हूण आयवी हेचे पासत म्हूण आमी ह्या मिसा बलिदानान मागुया. तशेंच आपल्या जल्माचो दुसरो वरस म्हूण समोरमता जॉयवीन रियो ट्रवासो ताचे पासत पूण ह्या मिसा बलिदानान आमी मागुया. ह्यो इंतेन सवा मनान धरून ह्या मिसान आतां आमी भितर सरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पर देव आमकां जो मोग आमी आमच्या जिवितान स्विकार म्हूण केलो तोच मोग दुसऱ्यांक एकामेकांक दिवंक म्हूण आमकां आपयता. एक इश्ट जे भाशेन आपलो जीव दुसऱ्या पासत दिवंक म्हूण तयार आसा, त्याच वरवीं सर्वेस्पर देवान जेजूक ह्या संवसारान म्हूण धाडलो आनी आम्हा समेस्ता पासून तेन आपलो जीव दिवन आमकां सोडवण म्हूण दिला. त्याच भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना अडखण्यो त्रास दूख येतात, एक इश्टाक जसो आदार दिवंक फुडें सरूंक म्हूण वेता तसो देव आमच्या पासत वावुरता. पूण आमकां तें दिश्टी पडनात, कित्याक आमी स्वार्थान म्हूण जियेता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान जे थोड्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागीवन सुद्दांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकूत कर. सौम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्कांच्या गुटांत वांटो घेतलेल्यांक सोंपता तसले आमचे जिवीत जायशे कर आनी संतोशान आमी समोरमता त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सोडवण फावो जावन दी. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता वरवीं. तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप. आपणा मदल्या थोड्या मनशांक विंचून काडूंक आनी पावलो आनी बार्नाबासा सांगाती अंतियोखेक धाडूंक धर्मदूतांनी आनी जाणट्यांनी आख्खे पवित्र सभे बरोबर थाराव घेतलो. जुदास, आड नमान, बारसाबास आनी सिलास हांकां ताणें विंचून काडले. हे भावां मदें म्हत्वाचे मनीस आसले. तांचे कडेन ही चीट ताणें बरोवन धाडली. धर्मदूत आनी जाणटे तुमचे भाव अंतियोखियेंत, सिरियेंत आनी सिलिसियेंत विदेशा मदलीं आमची भाव भयण जाल्यांत तुमकां नमन करतात. आमचे मदल्या थोड्या भावांनी आपले शिकवणेन तुमकां घुस्पायली आनी तुमची मनां
उचांबड केली म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक तांकां आमची कसलीच रोजा नासली. देखून आमी एक सभा आपयली आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवा खातीर आपलो जीव संकटान घालूंक फाटीं सरूंक नात. ते आमच्या भोव मोगाच्या बार्नाबासा आनी पावलो बरोबर आमचे मदल्या थोड्यांक विंचून काडून तुमचेशी धाडूंक आमी सगल्यांनी थारायलें. म्हणटच हाचे बरोबर जुदासाक आनी सिलासाक आमी तुमचेशी धाडटा. हे चिटीर आमी बरयलां तेंच तुमकां तोंडान सांगतले. ह्या गरजेच्या कायद्या भायर आनी कसलेंच वजन तुमचेर घालिना जावंक पवित्र आत्म्यान आनी आमी थारायलां. कुड्या देवांक भेटोवन बोश्टायलोलें जेवण तुमी जेवचें न्हय. रगत आनी गोमटी पिडून मारलेले मोनजातीचें मांस खावचें न्हय. पोजोडपण पयस करचें. ह्या वस्तूंक पाठ केल्यार तुमी बरें जिवीत जियेतल्यात नोमान. त्या भायर ते भायर सरून आंतियोकेक गेले आनी हांगा भावार्थ्यांची सगली सोबा आपोवन ताणें ती चीट दिली. सोबेन ती वाचली आनी हे चिटी वरवीं आपणाक घोटाय मेळ्ळी म्हूण खुशाल जाली. देवाचें उतोरयें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. सगलीं म्हणुया. पोरसां मदें दोनया तुका वाकाणटल्या. म्हजें काळीज तयार जालां देवा. वय काळीज म्हजें तयार आसा. तुज्या मनाक गायनां करतलो. स्तोत्रां गितां रोचतलो. ओतम्या म्हज्या जागोचा किनोरे सितारा जायात जागे फांत्याक करता जागे. जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटलो. राष्ट्रां मदें तुजें किर्तन करतलो. कित्याक मळबा इतलो उंच तुजो मोग. कुपां पर्यंत चडटा तुजें विस्वाशीपण. उंच मळबा वयर तुजें दर्शन दी देवा. सगले प्रितमेर फांकोय तुजी महिमा. आमचो जबाब. पोरसां मदें दुनिया तुका वाकाणटल्या. उद्गाराक उबी रावया. जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सांत जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोण जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना. हांव फर्मायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धनी कितें करता तें चाकर नकळो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमलां की तुमी वेचे आनी फळां दिवची. तोगतात तसलीं फळां. अशें म्हज्या नांवान बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां.
एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, सर्वेस्पर देव आमकां एकामेकाचो मोग करूंक म्हूण आपयता. त्याच वरवीं एक इश्ट जसो आपल्या दुसऱ्या भावा भयणीन पासत आपलें सगळें कितें सोडून तांची मदत करूंक म्हूण येता, त्याच भाशेन जेजू क्रिस्तान आमकां आपले पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरून आमकां आपल्या बापाची कृपा आनी आशिर्वाद तो सदांच म्हूण दीत आसा. आमच्या जिविताचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, आमच्या जिवितान कोण म्हूण आमचे इश्ट जावन आसात. बरेच फावट जी मनशां आमकां समजून म्हूण घेतात, आमच्या मनांतली ज्यो चिंतना आनी भावना आनी फिलिंग्स जावन आसात ती वळखतात आनी त्या प्रमाणे आमकां स्विकार एक्सेप्ट म्हूण करतात, त्या मनशांकाच आमी आमचे इश्ट म्हूण समजता आनी मानून म्हूण घेता. आनी त्याच वरवीं जेन्ना आमकां गरज पडटा, आमकां मदत जायी सेवे चाकरीची, तेन्ना ते आमचे पासत वावुरतात, तांकां आमी लागीं म्हूण दवरता. पूण आयच्या शुभ वर्तमानाचेर जर आमी नियाळ म्हूण करता, खरो इश्ट तो जावन आसा जो सगळें कितें स्पश्टपणी लिपोवन दवरिनासतना आमकां कळीत म्हूण करता. बरेच फावट आमच्या जिवितान बऱ्योचश्यो सिक्रेट्स जावन आसात आनी ते आमी आमचे लागशिल्ले इश्टांक पूण आमी सांगना, कित्याक आमकां भिरांतशी आसता. जर सगळेंच कितें स्पश्टपणी हांव जर दुसऱ्याक कळीत करीत जाल्यार तो खरेंच म्हाका एक्सेप्ट म्हूण करतलो, ही भिरांत आमचे भितर म्हूण आसा. पूण आयच्या शुभ वर्तमाना वरवीं जेजू आमकां ती भिरांत उडोवन सगळें कितें देवाचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरूंक म्हूण आमकां आपयता. जर तर आमचो भावार्थ सदांच जेजूचेर जावन आसा आनी आमी ताका एक इश्ट कसो म्हूण मानता, तो आमकां केन्नाच सोडचो ना म्हूण आमचे भावार्थ जावन आसा आनी तो ते पाळता. सदांच आमचे पासत तो वावुरता, आमकां सोडवण दिता आनी त्याच वरवीं आमी कश्टान आनी त्रासान आसतना तो आमची मदत म्हूण करता. तर म्हज्या भावा भयणीनो, जे भाशेन जेजून एक इश्टाचें जिवीत आमचे पासत म्हूण दवरला आनी तेचो सदांच तो मानून आमकां तो मार्गदर्शन म्हूण दीत आसा, त्याच प्रमाणे देवाचो मोग आमच्या जिवितान एक्सेप्ट करून तोच मोग दुसऱ्यांक आमी दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मेसा बलिदानान आमी मागुया. तशेंच आख्खे संवसारा पासत मागणी म्हूण करुया. सर पदवीदारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारता. ती कणवळायेन आयकून घे. ही अविचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतरला खायन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे सरशी येता. ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजो आदार आमकां दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43.
म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बळये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्ले बलिदान जावं निर्मी हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शार्ती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखवण करता. एकदां बळी जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासणांक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरूंक सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकाचे भोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुण परगटुया. तुझ्या कुसानी पुनोशी भोगोणा पोरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागवेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अकवार मोरी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पती भागवेन जुजे, भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन उतरयतां. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरूंक दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां हांव दितां. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलां ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पण पूण तुज्या तुज्या एका एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भवपवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंन परस तुजो हांव मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया, पेज नंबर 49 D4. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत आतां घेतलो. तांणी आपल्या उगडासाक हे संस्कारलोलो जेवण आमी घेवचो म्हूण फरमायलां. ह्या प्रसन्ना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडय म्हूण खालतेपणून आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेच लासताले. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे उतरेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सक्त पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा हांव आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 198 R42.